As you spoke about unemployment, you said the government has to address the unemployment figure. Yesterday, Arvind Kejriwal came and made big announcement on unemployment. Do you think he will make an impact? See, unemployment आता आनीक वाडला कित्याक बिकॉज ऑफ कोविड येवन सगळे बिझनसीस बंद जाले आनी बिझनसीस बंद जावन भुरगे घरा आहा. हांव तुका आमचेच एक सांगता की जी हॉटेल्स जाल्ली, गेस्ट हाऊसेस जाल्ली, रिसॉर्ट्स जाल्ली, तितून जो तर 150 भुरगे काम करताले, एक रिसॉर्टान 100-120 भुरगे काम करताले, ते कट आउट जावन आयज तितून खाली 40 भुरगे काम करता. सो अबाउट 40-50 करता, म्हणजे एक 50% भुरगेच कामाक आहा, 50% घरा आहा. ते 50% परत येवपाक जाय. ते खातीर आमी प्रायम मिनिस्टराक रिक्वेस्ट घातला की इमिडिएटली बेगींतल्या बेगीन बबल फ्लायट्स फ्रॉम रशिया, फ्रॉम युरोप, हू हॅव टेकन 2 वॅक्सिन्स आणि RT-PCR नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन तेणी गोंयान येवन आपली हॉलिडे 15 days 21 days करपाक जाता. So this will help revive the economy. This is one aspect. अशें जेन्ना इंडियन एंड फॉरेन ट्युरिझम ओवरऑल स्टार्ट जातले गोंयान, तेन्ना इकॉनॉमिक एक्टिविटी रिवायव जातली. वेगवेगळी इकॉनॉमिक एक्टिविटी. भाजीवालो जो भाजी घालतालो उमक्या गेस्ट हाऊसाक आनी उमक्या रेस्टॉरंटाक, ते रेस्टॉरंट परत चालू जातले. आयज तो इतलीच भाजी घालता 3 किलो, अशी घालतालो कितलो 30 किलो, 30 किलोची 3 किलोचेर पावल्या. एक्झाम्पल सांगता. So this is the problem what we are facing today. So all other aspects will revive economic activity. Kejriwal said 3,000 rupees to those who are unemployed till they get employed. 5,000 rupees to the tourism affected and mining ban affected. Would that make an impact in the election? See, I'll tell you, Kejriwal in Delhi has delivered because Delhi is the hub of बिझनस एक्टिविटीज इन इंडिया आणि त्याची GST जी बरोब आसता ही दिल्ली आसता. बिझनस जे कोण ट्रेडिंग बिझनस जे कोण गोंयांत करता तेजी GST दिल्ली भरता. फायदो दिल्ली सरकाराक जाता. तेजे कडेन जी आमदनी येता भितर, जे रेव्हेन्यू येता, that revenue he can easily distribute to every individual and household. This is what he has done. In Goa, our revenue which comes, mining has stopped. Mining has to start. Whether it is as per the Supreme Court guidelines and order, mining जो तर आमचे start जाता in way of extraction, auction, extraction and selling the ore after extraction or whatever, whichever way they modalities they are going to take, and tourism activity starts, then we will have money. Otherwise, how we are going to pay the toll? आम्ही रीण काढपाचे बँकेचे आणि टोल फारीक करपाचो? I don't think this is the right way. State has to have money to give dole. Today we are giving the Anand Social Security Scheme. Today we are giving Grah Aadhar. Today we are giving Ladli Lakshmi. All these schemes are continuously going on. Even for handicapped person, VSS scheme चालू हा, जाणट्यांक चालू हा, सगळे हे चालू हा स्कीमी. कोणाचे बंद करूंक ना. मातशे डिले जाल्या पेमेंट, बंद करूंक ना. पण तेचे भायर जर तर अनएम्प्लॉयमेंट डोल जर तर आमी दिवंक सोदता जाल्यार आमी कितले रीण काडप आनी ते फारीक करप, हेचेर प्रश्न आहा. वेदर एनीबडी वील एग्री टू दीस, टू टेक लोन एंड गिव अनएम्प्लॉयमेंट डोल. आय थिंक इट इज प्रॅक्टिकली रॉंग. So what Kejriwal said is not practically possible. Not possible. As on today, businesses बंद आहा न्हू सगळ्यो. ट्युरिझम अजूनही रिवायव जावंक ना. GST कलेक्शन उणें आहा. सो बिझनस स्टार्ट जाले, मायनिंग आनी ट्युरिझम जाल्यार हे सगळ्यो वस्तू करूंक जाता.